दापोली हांगासरल्या एका तरणाट्याक शुक्रारा राती उसरात चौडी हांगा एका भटक्या बैलाक धपको दिल्ल्यान तो गंभीर जखमी जालो। पिंक फोर्साचे जवान घटणुकेच्या थळार धांवले आनी जखमी रायडराक कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान व्हेलो। उपरांत एका दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलान आनी एडवान्स ट्रीटमेंटा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडलो। जखमी बैलाक लुकसाण जाल्ल्या दुचाकी वाहना कुशीक रस्त्यार उरलो जाल्यार पुलिसांनी थंयचो पंचनामा केलो आनी उपरांत जखमी जनावरां भोंवतणी भटक्या गोरवांचो कळप जमलो आनी ताची जतनाय घेतली। तर ह्या अपघाताची फुडली चौकशी सुरू आसा। तुम्ही पळोवंक शकता इतले सगळे लोक आहा। तशेंच एक अपघात जालो आत्ता, एक अर्दवर जालें, एकलो बायक घेवन वयतालो आनी तेन्ना मदीं गाय येयली, बैल घेवन ऑन द स्पॉट पडोन तो बरो सिरियस आहा। आतां तो भुरगो आमगेलो हांगा काणकोण चापोली खंयचे तरी खंय तो कन्फर्म जाल्लो ना अजुनी। तेची वाचपाची कांय हें ना अशी म्हणटा, सिरियस आहा भुरगो। आमी परत सरकार आतां कितें करपा सोदता म्हाका खबर ना। आमी आतां कितले वर्स जालीं आतां ही बोवाळ मारता, कितें एक बरें एनफोर्समेंट काडून हे सगळीं गोरवां रस्त्या वयलीं काडची म्हणून। हांवें स्वता 4-5 आतां जालीं, ह्या 5 म्हयने असली मिडिया मारल्या की तांकां एडवान्स काडून कोणा आसा तांकां व्हरोला या ना जाल्यार हे गौशाला व्हरोन तांकां व्हरोन दवरचो म्हणून। कितले लोक मरता म्हणल्यार सरकार रावतलो हें कांयच कळना। म्हळ्यार एक्सिडेंट जाता ती गोरवांय मरता आनी मनशाकय मार लागता। मनशालो जीव वयता प्लस गोरवां वयता। आतां कितले वर्स जालीं लोक कोण ना कोण मेळोन वाटेर ते मेळटा, ते कोणा वेटिनरी आपयता, हेका आपयता। रस्त्यार लायटी ना सारक्यो, काळखां ते दिश्टी पडना। ह्यो गोरवां सोड म्हशी बी येता, म्हशी म्हणल्यार दिश्टी पडना। आतां तुमी पळोवपाक शकता तो भुरगो असो बाजारां, आतां काणकोण बाजारां बस स्टँडा ऑपोजीट हे हायवेर आतां अशी गोरवां भोंवताय आनी कोणा आतां सरकार वचून खबर ना। आमी परत मिडिया मारून तुमी पावना म्हणून आमी तुमचे कडेन मॅसेज पावयता की बाबा हें एक एनफोर्समेंट काडून हे गोरवां मातशें उखलचें म्हणून। मातशें हांव मागता गांवच्या आमदारा कडेन तशें सरकारा कडेन प्रमोद सावंत सर तुका परत उलो मारता हांव पर्सनली। लोकांक जीव दिसान दीस वचपा लागले, प्लस गायीच्या हे गोरवांक लागून मातशें तुमी जात तितले बेगीन। गाय आसली इंजर्ड जाल्ली आनी गाय इंजर्ड जावन तो गायक मातसो सुकुमार लागला, उरली कांय ना। पण त्या भुरग्याची वाचपाची हें ना, पूण सिरियसली आसा। ताका आतां पुलिसांनी आमचे एडमीट व्हरोन हॉस्पिटलान हें केला। मागता सरकारा कडेन मातशें प्लीज तुमी हे तत्काल मनार घेवचें आनी हेचो मातसो कितें उपाय काडचो, नाल्यार अशें लोक मरोन काबार जातले आनी गोरवांय काबार जातलीं। गोरवां तुमकां सांगलें 10 फावट तरी लोकांनी मिडिया काडून सांगलें की बाबा मातशें हांगे गौशाला करा आनी तांकां व्हरा म्हणून। हे मागता सरकारा कडेन प्लस गांवच्या आमदारा कडेन तुमी मातशें मनार घेवचें हे तत्काल आनी मातशें हेंचें कितें उपाय करचो। जय श्रीराम। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।